नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया रवो आनी काकडी घालून भाकरी। हो हांवें 1 कप रवो उदकान भिजत घालून दवरला। 15-20 मिनटां सुमार हांवें उदकान भिजत घालून दवरलेलो। अर्द कप हांव काकडी घालता तातून। ही काकडी हांवें किसून घेतल्या, किसणेर किसून घेतल्या। ह्याच कपान हांवें रवो घेतिल्लो। 1 कप रवो, अर्द कप काकडी, हांवें 2 हरवे मिरसांगो बारीक चिरून घेतल्या त्यो घालता। थोडीशी हांवें सोय घेतल्या, धाकली अर्द वाटी सोय घेतल्या ती घालता। अर्द चमचो जिरे घालता। चवी पुरते मीठ घालता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार घालात। अर्द चमचो साखर घालता। आता हे बरे मिक्स करून घेवपाक जाय। काकडी किसून घेतल्यानंतर तातूंतले उदक सगळे हांवें काढून घेतिल्ले। काकडी निसतोन घेतिल्ली। पळयात अशें करून जावपा जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। ताजेर हांव थोडेशें तूप घालता। तूप अशें आमकां सारकें सगळ्याक लावन घेवपाक जाय। तुपाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार तेल वापरल्यार जाता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। आता आमकां ताजेर हें पीठ घालून घेवपाक जाय। अशें आमकां सारकें पीठ हें थापून घेवपाक जाय। चमच्यान घालपाक जायना जाल्यार अशें हातान सुद्दां थापून घेतल्यार जाता। आता हाजेर आमकां थोडेशें तूप सोडपाक जाय। अशें करून सारकें तूप सोडून घेवपाक जाय। तुपाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार तेलाचो वापर केल्यार जाता। आता हाजेर हांव झाकण घालता। झाकण घालून शिजोवन घेवया। आता परतून घेवया। परतून घेता आसतना सगळ्या वटल्यान पयलीं अशें सोडून घेवपाक जाय। परतून घेतल्यानंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय आणि दोन्ही वटल्यान बरें भाजून घेवपाक जाय। परत एकदा परतून घेतली। पळयात दोन्ही वटल्यान बरी भाजून घेवपाक जाय। अशें करून दोन्ही वटल्यान बरी भाकरी भाजून घेवपाक जाय। 1 कप रव्यान 6 थालीपीठ जाता। पळयात आता बरी दोन्ही वटल्यान बरी भाजून जाली। आता हांव काढून घेता। रवो आणि काकडीची भाकरी थालीपीठ खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।